गोविंद गावडेक मंत्रिमंडळांतल्यान काडले उपरांत गावडे समर्थक आशिल्ले बेतकी खांडोळा पंचायतीचे सरपंच विशांत नायकाचेर 5 पंचांनी अविश्वास थाराव दाखल केल्लो। तो अविश्वास थाराव बिरेस्तारा 5-8-0 मतांनी पास जालो। हाका लागून आता बेतकी खांडोळा पंचायतींतले गावडेचे वर्चस्व संकश्टात आयला। हो अविश्वास थाराव पास जाल्ल्यान आदलो मंत्री गोविंद गावडेक प्रियोळांतल्या स्थानीक पातळीवेल्या राजकारणांतलो हो पयलो धक्को। गावडे समर्थक आशिल्ल्या हेर कांय पंचायतीच्या सरपंचाचेर लेगीत अविश्वास थाराव हाडपाच्यो हालचाली सुरू जाल्यात। आयज जो अविश्वास थाराव आलेलो तो आयज 5 मेंबरांच्या वतीन पास केल्लो आसा। ग्रामपंचायत आसता ती लोकल मेंबर आसता आनी ते मेंबर कोण सपोर्ट करता सरपंच। आयज आमच्या मदीं आयज आमी अविश्वास हाडलेलो आसा, तो पासूय केल्लो आसा। तेज्या लागून कामां खूब फुडलेली आसा आनी भारतीय जनता पार्टीचो हांगा सरकार आसा आनी तेज्या मदतीन आमी सगळीं कामां करतली। आनी कितें विचार तुमचो? ती कांय प्रॉब्लेम ना, ती जातली। सो आनी कितें डिटेलान काय सांगूंक सोदना? तुजें कार्य कशें जातलें त्या संदर्भात काय उलयना? आमी लोकांक घेवन सगळ्या पंचायत घेवन आमच्या गांवचो डेव्हलपमेंट करतली। शिरोळ मतदारसंघाच्या बेतकी खांडोळा पंचायतीचे सरपंच विशांत नायक याचे विरुद्ध आज 5-0 मतांनी अविश्वास ठराव पास जाल्लो आसा। एकूण 6 पंच सदस्यांनी अविश्वास ठराव दाखल केल्लो। आज एक पंच मेंबर एबसेंट रावले कारणान हो 5-0 मतांनी पास जाल्लो आसा। स्थानिक लोकांनी दिल्ले म्हायती प्रमाणे बेगीनच दिलीप नायक याच्या गळ्यांत ही सरपंच पदाची माळ पडपाची शक्यता आसा, कारण 2022 ह्या सालाक जाल्ल्या इलेक्शनाक BJP खातीर दिलीप नायक यांनी मोठी कामगिरी केल्ली आशिल्ली आनी ताका लागून ह्या वेळार आता दिलीप नायक यांच्या नावाचो सरपंच पदासाठी नाव चर्चेत आसा। गोमंतक TV खातीर स्वप्नेश च्यारी।